आणि डेव्हलपमेंट म्हणजे आमदार कितें म्हणटात, हे बिल्डिंगी येयल्या ताका डेव्हलपमेंट म्हणटात. Every constituency should be represented by its MLA. ते अति जावंक जायना. You cannot be above the people. People are above you. तुमकां आज आमी आसा म्हापशा आनी आमच्या वांगडा आसा पयलींच जे तुमी पळयला रातच्या 8:30 जे बीजेपीचे पयलींचे मिनिस्टर आनी बीजेपीचे आमदार कलंगूटचे जे काँग्रेसीन एंट्री जाल्या आनी आयज तांच्यांनी म्हापशाच्यान सुधीर कांदोळकार हे उमेदवारा खातीर प्रचाराक सुरवात केलेली आसा. सर वेलकम तुमकां अशोक. सर तुमी आतां म्हापशा आयच्यान जी सुरवात केल्या काँग्रेस कॅन्डिडेटा खातीर प्रचार करतना खंयचे मुद्दे तुमी मेन मुखार दवरता हांगा म्हापशा? म्हापसा जावन आसा बार्देसचो किल्लो. इट्स अ फोर्ट ऑफ बार्देस. इट्स अ मेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बार्देस. आनी ह्या डिस्ट्रिक्टान म्हाका दिसता हजारांनी लोक एवरीडे म्हापशा येता. आख्खे बार्देसचे लोक येता. स्कुलां हिंगा आहा, कॉलेजी आहा, हायर सेकंडरीज आहा. आनी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय की म्हापसाक फर्स्ट आमी एक एटेन्शन दिवपाची गरज आहा. 25 वर्सां जालीं हे म्हापशा आहा तशेंच आहा. आणि डेव्हलपमेंट म्हणजे आमदार कितें म्हणटात, हे बिल्डिंगी येयल्या ताका डेव्हलपमेंट म्हणटात. बिल्डिंगी तेंच्यो न्हू, त्यो सरकाराच्यो न्हू, बिल्डिंगी लोकांच्यो. हे येयला म्हणून डेव्हलपमेंट म्हणटात. हे म्हणटा आमचे म्हापसाचे दायज. हे दायज न्हू म्हापशेचे. म्हापशेचे दायज जे आदली घरां आहा पळय ती लोकांनी सांबाळून दवरल्या ते दायज. जे आदी ह्यो फुटपाथी आसल्यो त्यो तश्योच आहा. ताका मेंटेनन्स ना, ताका कांय ना. म्हाका दिसता म्हापसा रिक्वायर्स अ हॉलिस्टीक डेव्हलपमेंट. आनी हे डेव्हलपमेंट फुडें व्हरतना म्हाका दिसता लोकांनी आयज बदल घडपाची गरज आहा. जी बदल जाय म्हणटा पळय तो एक खंयचो तरी पक्ष, ती खऱ्यांनीच म्हापशा बदल जाय. आनी थिंगा बदल म्हणजे कितें, सुधीर कांदोळकर काँग्रेसाचो जो लिडर आहा बाब सुधीर कांदोळकर, ताका जिखून हाडपाक जाय. तेन्ना थिंगा डेव्हलपमेंट जातलें. जे प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट म्हापसान जावपाक जाय तें जातलें. जावं ते फुटपाथी आसूं, हे जे इलेक्ट्रिसिटीच्यो लायनी वयर आहा त्यो सगळ्यो अंडरग्रावंड वचपाक जाय इन द फेज मॅनर. त्यो सगळ्यो गनवल्ल्यो आहा. आमदारूय तितून गनवल्लो आहा. ताका कांय पडोंकूच ना. तेणें म्हापशेच्या लोकांक पळोवंकूच ना. 2.5 वर्सां जालीं तो आपल्या घरांसून भायरूच सरोंक ना. तो वयतलो थिंगासून म्युन्सिपालिटी बॅक. लोकांक पळोवंक ना. लोकांची गरजो ज्यो आहा त्यो पळोवंक ना. आनी म्हाका दिसता आयज बदल हाडपाची गरज आहा. देर इज नो चिल्ड्रन्स पार्क, देर इज नो रिक्रिएशनल एरिया, देर इज नो प्लेस टू प्ले फुटबॉल, क्रिकेट ऑर एनी अदर गेम. लोकांक सारके करसवाड्या वयचें पडटा, ते सायडीन वयचें पडटा खेळपाक, पेड्यान वयचें पडटा. हे सगळ्या आल्दनान पडटा गोश्टी. हिंगा म्हापशान जागे आहा, ओपन स्पेसीस आहा, बॅडमिंटन कोर्ट्स करपाक जाता, भुरग्यांक एक्टीव दवरपाक जाता. ही तार रिवर जी आहा हो मुद्दो हर इलेक्शनाक येता. आतां 25 वर्सां जालीं तार रिवराचें आमी उलयतात. तार रिवर थिंगाच उरल्या आनी आमी सगळीं फकाणां करता. सर तुमी जेन्ना म्हापशा कॅन्डिडेट तुमचो जेन्ना सुधीर म्हणटा, ते कितलीं वर्सां बीजेपी वांगडा आसले आनी ते इवन चेअरपर्सन आसले. जेन्ना फुटपाथ हे इश्यूज जे येता ते म्युन्सिपालिटीकूय लागता. सो ते सुद्दां खंय तरी कमी पडले अशें दिसता तुमकां? आनी तुमी जेन्ना कॅन्डिडेट म्हणून जेन्ना फुडें काडटा तेन्ना लोकां मदीं हो प्रश्न आसतलोच. हे मेन डेव्हलपमेंट जे आसता हे आमदारान करचें पडटा. हांव जेन्ना आमदार जालो कलंगुटाचो, आमी जो तर इवन म्युन्सिपालिटी म्हाज्या वांगडा ना, म्हणजे पंचायत म्हाज्या वांगडा ना जाल्यार पासून हांवें डेव्हलपमेंट केल्लें आहा फुटपाथीचें. फुटपाथ हे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर. बरे रस्ते, फुटपाथी, अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी, हे बेजीक उदक दिवप, हे सगळे बेजीक. ह्योच जर तर गोश्टी जायना जाल्यार खंयचें डेव्हलपमेंट फुडलें करतलो? ताका विजनूच ना.
आमी पयल्लो आहा आमी कलंगूटसून म्हापसा रुंदी करून म्हापशाचे बॉर्डरीर हाडलो फुडें व्हरनात ते तांकां विजनूच ना तांकां ते करूंकूच सोदिना दे डोंट वॉन्ट टू डू डेवलपमेंट दे जस्ट वॉन्ट टू टेक वोट्स इन द नेम ऑफ कास्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन इन द नेम ऑफ आनी कितें ते हितूनसून ते मत मागता की म्हापशा आमकां BJPचे भक्तगण आहात ते आमकां मत मारतले आमकां जिखोवन हाडटले आनी म्हापशेकारांक आमी फटोवपाचे 5 वर्सां आनीक फटोवपाचे 5 वर्सां आनीक फटोवपाचे अशें करून फटोवन 25 वर्सां फटयल्या हांव खाली जाली 7 वर्सां हांव झगडटा म्हापशा खातीर आनी म्हाका दिसता सगळे मिडिया कडेन म्हाजे विडियोज आसतले की म्हापसा रिक्वायर्स डेवलपमेंट म्हापसा रिक्वायर्स हॉलिस्टीक प्लॅनिंग एंड डेवलपमेंट हें कांयच जावना खाली कितलेशेच फावंडेशन स्टोन घातले आनी तशेंच सांडलेले आहा ते खातीर म्हापशान डेवलपमेंट जावपाक जाय ते खातीर बदल घडपाक जाय ते खातीर सुधीर कांदोळकराक लोकांनी मत मारपाक जाय तुम्ही काँग्रेस जेन्ना जॉईन केली तुम्ही बेसिकली बार्देस कित्याक फोकस करता म्हणजे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीत सी बार्देजान म्हाका दिसता बदल हाडपाची गरज आहा लोकांक ग्रांटेड घेतलेले आहा आमदारांनी म्हणून चडशे बार्देसचे लोक जे आल्दोनाचे आसूं म्हापशेचे आसूं शिवोलचे आसूं हे आमच्या ऑफिसान परतून येवन हे बारीक बारीक कामां खातीर आमच्या ऑफिसान येवप आनी जेन्ना म्हाका कळलें की हे आमदार तांकां मेळत ना म्हापशेचो आमदार जाल्यार तांकां मेळत ना तो सांगतालो आपूण घरा ना शिवोलचो आमदार 7:30 उठोन वचप गाडी स्टार्ट मारून वचप अशें जेन्ना जाता आल्दोनचो आमदार रावता आल्दोना तो केन्ना विकाक 2 फावटी येवन तो लोकांक एक अर्दें वर मेळप आनी वचप म्हणजे दुर्लक्ष जेन्ना जाता जेन्ना बारीक लोक बारीक गजाली खातीर ह्या सायडीन त्या सायडीन भोंवता हें सारकें न्हू एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी शूड बी represented by its MLA every पंचायत should be represented by its पंच मेंबर and the सरपंच ही गोष्ट ह्या 4-5 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी पळयल्ली की हिंगासर दुर्लक्ष जाल्लें आहा आनी त्या खातीर बरे आमदार निवडून येवचे म्हणून आमचो फोकस बार्देजाचेर आहा नये आमदार निवडून येवचे की हे नये आमदार जे येतले ते लोकां पर्यंत पावतले ते आपल्या ऑफिसानूच बसून रावचे ना ते वाड्यांनी वयतले खंय प्रॉब्लम आहा समस्या लायटीचे आहा न्यू ट्रान्सफॉर्मर घालपाक जाय खंय बरी फुटपाथ घालपाक जाय कचऱ्याची समस्या कसली समस्या आसूं ही लोकां कडेन वचोन ती तेंच्या वाड्यार वचोन सॉल्व करप ओके पण फाटल्या टायमाक तुम्ही जेन्ना 2 आमदार तुम्ही म्हणटात ते BJPचे उडयले तुमीच सांगताले आनी गोवा फॉरवर्डचे हाडिल्ले ते आमदारांनी कांय डेव्हलपमेंट करूंक ना तुम्ही जे सिलेक्ट केले ते आमदार म्हणजे तुम्ही जेंकां सपोर्ट केले ते आमदारांनी कांयच करूंक ना आमी तेंकां ओपन सपोर्ट करूंक ना आयज आमी ओपन फिल्डार येयल्ले आसा पार्टीन प्रवेश करून येयल्ले आसा तेन्ना ते दुसरे 2 आमदार आहा ते आमचे कडेन उलयनासले तेंकां लोकांनी उडयल्ले आहा आमी ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचोन लोकांक सांगूंक ना की हेंकां उडया म्हणून तेंची इतली मस्ती जाल्ली की ते लोकांक थोडे जाण पुर्तुगेजीन गायी संवताले अशेंय जाल्लें पुर्तुगीज जाताली तांकां पुर्तुगेज शिकलेले ते पुर्तुगेज लायक करिना पूण पुर्तुगेजीन गायी संवताले अशें तेंची गत जाल्ली त्या खातीर आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं शिवोले तेणी आदल्या आमदारांक उडयल्ले ती अती जावंक जायना यू कॅनॉट बी अबाव द पीपल आर अबाव यू लोक वो सुप्रीम जी प्रजा जी आसता जी सगळी आमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आसता ते सुप्रीम आमदार तेंचे सकला आनी आमदारान तेंचे कडेन वागतना तेंकां सजमावपाक जाय की तेंची वेगवेगळी प्रॉब्लम आसता ती सजमान घेवपाक जाय आनी सुटावो करपाचो प्रयत्न करपाक जाय तर आमी बार्देसच कंटिन्यू करता बार्देस इश्यू बार्देजान तुम्ही तुमचो कॅन्डिडेट थारायतले म्हणजे पार्टीक सांगतले की आपणाक हे कॅन्डिडेट जाय म्हणून तशें कांय ना जे कॅन्डिडेटांनी काम केलां आनी जे पक्षान आहा तांकां पक्ष काँग्रेस पार्टी तांकां कॅन्डिडेचेर म्हणून तांकां फुडें काडटली शुअर
दे वील बी द कॅन्डिडेट्स ऑफ द पार्टी. जे कोण काम करता विनेबिलिटी आहा म्हापसा सुधीर कांदोलकराचे ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्ले आहा सीट. तशें सालिगांव उरला डिक्लेअर जावपाचें, कलंगूट उरला, शिवोलेम उरला, आल्दोना उरला. हे म्हत्वाची सिटां आहा. अजुनी पर्वरी डिक्लेअर जावंक ना, तशेंच थिवी डिक्लेअर जावंक ना. येता ते काळान म्हाका दिसता फुडल्या 2-3 दिसांनी सगळ्यो सिटां डिक्लेअर जातली. आनी डिक्लेअर जाल्या उपरांत आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन असो प्रचार चालू करतले. आयज सुधीर कांदोलकराचो प्रचार जो आमी मेन रोड शो जो केला आयज, ह्या रोड शोवान आमकां कितलेशेच लोक मेन रोडार मेवले. जितकी घरां आहा तितली आमी काडली. देवाचो आशिर्वादूय घेतलेलो आहा, सातेरी देवीचो आशिर्वाद घेतलेलो आहा, सेंट सेबेस्टियन कपेलान येवन वाती पेटयल्ले आहा. आनी सगळे लोकां कडेन आमी मागलेले आहा की ह्या फावटी वोट फॉर चेंज म्हापसान जावपाक जाय. 25 वर्सां जालीं म्हापसा डेव्हलपमेंट म्हणटा तें कांयच जायना. बारीक बारीक गोश्टी खातीर म्हापशेचो लोक ह्या आयडीनसून त्या आयडीन भोंवता. तुम्ही सदांच म्हणटा सालिगांव बी ना पूण पर्वरी काम करतले आनी थिवी करतले. आमी सगळ्याक आख्खे बार्देजान काम करतले. तशें आमी तिसवाडीनूय काम करतले. तिसवाडीचे आमकां अजुनी टायम टेबल ह्या दिसांनी येवपाचो आहा. तिसवाडीची हें केन्ना पळय ती आमची भेट. आमचो कॅन्डिडेट फायनल जावपाचो आहा सान आंद्रे. सांताक्रूज फायनल जाला, थिंगासोर डेट मेवतली म्हाका. आमचो कंबारजुआ फायनल जाला, थिंगासोरूय डेट मेवतली. डेट विथ कॅन्डिडेट आय वील डू and I will go and visit some houses, shopkeepers, business houses over there, small stalls, shops, जे कितें आहा बिझनेसमॅन आहा तांकां सगळ्यांक मेळोन तेंचे दुख्ख कितें आहा हे सरकारान गेली 5 वर्सां 10 वर्सां जालीं तेंचे कडेन पयला सरकारान तांकां कांय ना. तेंचे इश्यूज कितें आहा हे अंडरस्टँड जावन घेतले आमी. तुम्ही जेन्ना तिसवाडी म्हणटा तेन्ना तुमी सान आंद्रे म्हटले. तालिगांव पणजे सोडली? ना तालिगांव पणजे आहा. तालिगांवचो कॅन्डिडेट ऑलरेडी फायनल जाला. थिंगासोरूय आमकां डेट मेळोंक ना. आमी आयकला तो मातसो सीक आसलो म्हणून पॉझिटीव मेळ्ळो. आतां डेट्स कंप्लीट जाता तेजे 1-2-3 दिसांनी थिंगासोरूय डेटी मेळटले आमकां. वी वील गीव एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी one day, like evening 3 o'clock till 9 o'clock I will be with the candidate, meet the people, understand their issues, problems, give them assurances that once our government comes to power we will solve these issues खूब आहा. रायट फ्रॉम जे ट्युरिजम सेक्टराचो इश्यू स्टार्ट जाता तो मायनिंगान काबार जाता. म्हणजे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इश्यूज आहा. इस्टाक चालू जाता थिंगा, दॅट इज मायनिंग सेक्टर लायज इन द ईस्ट, एंड वेस्टाक अप टू द वागातोर, अंजुना, शापोरा, आरांबोल, मोर्जे, केरी हे सगळे बिचांचेर लोकांचे प्रश्न तशेच आसा. टॅक्सीवाल्यांचे आसूं, शेतकारांचे आसूं, फिशरमॅनाचे आसूं, बाकीचे सगळे गोष्टीचे प्रश्न आसूं ते तशेंच अनरिजॉल्वड आसा. ह्यो सगळे इश्यूज रिजॉल्व जावपाची आयज गरज आहा. त्या खातीर जो आमी म्हणटा की सरकार अशें फाटल्या दिसांनी चालू जालें, सरकार तुमचे दारी येवन कसलो फायदो. जो तर तुमकां जे 21,000 ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर आहा तेंचोच इश्यू तुमचे कडेन सॉल्व जायना. तुमी दारी वचोन कितें करपाचें आहा तेंच्या? कांयच करपाचें ना. तुमी दारी वचोन तेंचे एक प्रश्न सुटाव करूंक ना. आतां ह्या दिसांनी रेंट हे 2 व्हिलर हेंचो इश्यू करून दवरला सरकारान. गरज नाका. तांकां नोटिसी इश्यू जाल्ले आहा की 10चे वयर कोणाच्यो बायकी आहा त्यो आमी रिन्यू करचे ना म्हणून. तांकां सगल्यांक नोटिसी येयल्ल्यो आहा. दीस इज रॉंग. दे हॅव स्टूड ऑन देअर ओन फीट. तेणी लोन काडला आनी गाडयो घेतल्या. सरकारान तेंच्यो गाडयो रेजिस्टर केल्या आनी स्किमीन फीट केल्या, रेंट बायक स्कीम. आतां सरकार म्हणटा तुमी 10चे वयर गाडयो धरूंक जायना. म्हणजे तुमी कितें म्हणून करूंक सोदता? तुमी तांकां जॉब दिता ते आयजूच सोडटा. त्यो गाडयो काडून सरेंडर करता. सरकाराकूच दिता गाडयो काडून. तुमी जॉब दिया तांकां. सो तुमी जे अनएम्प्लॉयमेंट आहा थिंगा जे सेल्फ एम्प्लॉयड जाता ते आपल्या पांयाचेर उबे रावता, लोन काडटा, लोन फारीक करपाची कपासीटी आपूण दवरता. सरकाराक सांगिना ते तुमी आमचो लोन फारीक करा म्हणून, आनी त्या लोकांचो धंदो बंद करूंक सोदताय. म्हणजे तेंचे डायरेक्शन जे आहा हे चेंज जाल्लें आहा. आनी ह्या खातीर आमकां प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयचें पडटलें आनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचोन लोकांक पटोवन दिवचें पडटलें की सरकार चेंज जाता. आनी सरकार चेंज जाल्या काय तुमचे प्रश्नाचे
जे जे प्रश्न आहात ते सुटावे जातले. सर आणि एक म्हणजे तुमची कॉन्स्टिट्युन्सी कलंगूट काल तुम्ही जाणा कितें बोवाळ जाला तो खुबशे एलिगेशन्स जाली तुमच्यार दुसरी कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणटा शिवोले खातीर म्हणटा तुमी एक वेळ BJP सोडला असो एक ऑपोजिशनाचो बोवाळ आसा. शिवोलेन कॅन्डिडेट फक्त दिलाला लोबोत आसतली काँग्रेस कॅन्डिडेट का तुमी आनीक कोणाकूय बॅकअप करू शकता? सी ते पार्टी डिसायड करतली. डिलायला लोबोन थिंगा 2 वर्सां काम केल्लें आसा. आतां ते घरांनी भोंवता सगल्यांच्या आनी पूण गेली 2 वर्सां जी तेणें काम केलां ते लोक तेचे वांगडा आहा. ऑल द पीपल आर ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी आर वीथ हर अँड शी नोज हाव टू टॅकल द वर्क, टू डू द वर्क्स, टू सॉल्व इश्यूज. तेका एक्सपिरियन्स आहा 15 years इन द पंचायत. So definitely she is one of the candidate aspirant for the ticket. Now it depends on the party whether they will give it or not, because she has already reached out to most of the people. शिवोलेन ती सोडून आनी कोण बरो कॅन्डिडेट ना काँग्रेसी कडेन? ते म्हाका खबर ना. पण तुम्ही भोंवता न्ही तुमी जाणा आसतले. तुम्ही जर जाणा दिलाला लोबो जर बेस्ट कॅन्डिडेट जाल्यार यू कॅन एस्पिरंट म्हाका दिसता 10 जाण आहा. आतां 10 जाण जिखचे ना न्हू, जिखतलो एकूच. सो रायट कॅन्डिडेट वील वीन दॅट सीट. इतली वर्सां तो सीट केन्नाच काँग्रेसाच्या ताब्यान येवंक ना आनी फर्स्ट टायम अशें आहा हिस्ट्री जातली थिंगा जी आमच्या मिसिजान सांगला डिलायला लोबोन की काँग्रेस कॅन्डिडेट थिंगा जिखतले. कलंगूट आमी उलोवया. तुमचे कलीग जे पयलींचे तुमी तेणे वांगडा कामूय केलां आसतलें तेणी काल तुमचे जायते एलिगेशन्स केल्या. स्पेशली तेणी एलिगेशन्स केल्या की तुमचे डान्स बार आसा, तुमी ड्रग्स हातूना म्हणून तुमकां जाता तितली बार्देस हो फूल एरिया तुमी कॅप्चर करूंक सोदता. कितपत खरें? कोणें एलिगेशन केलां? इवन आग्नेल आशिल्लो, जोझफ आशिल्लो पयलींचे. तो आमदार आशिल्लो 10 वर्सां. तेणें कांय काम करूंक ना म्हणून म्हाका निवडून हाडला. आनी लोकांक जर मायकल लोबो नाका कलंगुटान जाल्यार लोक म्हाका घरा धाडटले. सिंपल आहा तें. ह्या फावटी हांव इलेक्शनाक बसतलो, लोकांक अशें दिसलें की मायकल लोबोन काम कांय करूंक ना, मायकल लोबो इलिगल बिजनसान आहा, जाल्यार लोक म्हाका घरा धाडटले. जेन्ना आमी इतलीं वर्सां जालीं बिजनस करता थिंगा एकूय मनीस म्हणना की आमी इलिगल बिजनसान आहा. कोण म्हणटा? ऑपोजिशन म्हणटा. ऑपोजिशन सदांच म्हणटले. ते तेंचे एक तेंचे कडेन एलिगेशन करपाक आनीक दुसरो मुद्दो ना. आमी काम केलां लोकांची, डेव्हलपमेंटाची कामां केल्या, लोकांचे बिजनस वाडयल्ले आहा. थिंगा बरे एक्सेस केले बिचार वचपाक, बीच क्लीन दवरल्या. ट्युरिजम सेक्टरान एक ते कंप्लीट बेल्टाक एक सिस्टम घातलेलो आहा आमी. वेदर इट इज टॅक्सीचो आसूं, रेंट अ बायक आसूं, रेंट अ कार आसूं, फुटपाथी आसूं, इल्युमिनेशन आसूं, उजवाड आसूं, डेकोरेटीव आयटम्स आसूं, रोडाच्या मदेकात सर्कलां आसूं, हे सगळें काम आमी केल्लें आहा. सो फायनली इट इज वीथ द पीपल टू डिसायड. मायकल लोबो आतां सगळ्या बार्देजान कॉन्सन्ट्रेट करता. प्रत्येक आतां कॅन्डिडेट आहा तुमचो एक से आसतलो. एम आय रायट? सो आमचो से काय ना, से लोकांचो आसतलो. लोक डिसायड करता तो कॅन्डिडेट जिखोन येतलो. आमचें काम कितें? लोकांक बरो कॅन्डिडेट दिवप. आमी काँग्रेस पक्षान भितर कित्याक सरल्या की ह्या पावटी एक क्लीन फेसीस, एक गूड फेसीस लोकां मदेकात पावचे आनी एक बदल घडोवन हाडचे. कित्याक गेली 10 वर्सां आमी पळयता की एक आमदार 10-10, 15-15 वर्सां आनी काम करिना तो. आनी जेन्ना आमदार काम करिना आनी ताका दिसता की आमचो पक्ष सेंटराक आहा, दिल्लीक आहा, थिंगा कोण प्रायम मिनिस्टराचें नांव घेता, प्रायम मिनिस्टर आहा, होम मिनिस्टर आहा, थिंगा कोण मंत्री आहा आनी आमचो हिंगा मुख्यमंत्री आहा, तेजे नांवान मतां मागता. म्हाका दिसता तेंच्या नांवान मत मागपाचें बंद करपाची गरज आहा आनी लोकांनी तांकां सांगपाची गरज आहा की तेंच्या नांवान तुमकां मतां मेळची ना. यू वील हॅव टू वर्क. तुमी काम करचें पडटलें. तुमी कितें काम केलां आमचे खातीर तें सांगा. तुमी डेव्हलपमेंटाची कामां कितें केल्या, तुमी वाड्यार कामां कितें केल्या, तुमी विलेजीन कामां कितें केल्या, कॉन्स्टिट्युएन्सीची खंयची प्रश्न तुमी सुटावो केल्ले आहा हे तुमी सांगा. हे तुमचे कडेन घडना जाल्यार आमी तुमकां घरा धाडटा. 10 वर्सां जालीं, 15 वर्सां जालीं, आमदार तशेंच आसा. एक लास्ट क्वेश्चन होता आमचो. तुमी पयलीं ZP आसले, मागीर तुमी आमदार जाले, मागीर मिनिस्टर जाले, आतां तुमी पार्टी चेंज केली आनी काँग्रेसीन आयले आनी तुमी बार्देस फूल पळयता. हाच्या फुडें कितें डेप्युटी CM की CM? ते लोक डिसायड करतलो. एक लोक गोंयचो डिसायड करतलो. मायकल लोबो
आमचे सरकार येवन आमी कितें जातले पळय ते आनी दुसरे डिसायड करतले आमची पार्टी. जेन्ना पार्टी पावरान येता पार्टीचे जे पदाधिकारी आसा जे लिडर्स आहा सेंट्रल लिडर आसूं गोंयचे लिडर ते डिसायड करतले. तुम्ही मिनिस्टर जाले ना न्ही आतां फुडलें प्रमोशन केन्ना जालें जाल्यार ते डेप्युटी सीएम का सीएम आसतले तेच सांगलां तुका न्हू. दॅट पार्टी वील डिसायड. यू आर रेडी वील लीव इट टू द पार्टी. आवर जॉब रायट नाव आमचें काम कितें लोकां कडेन बरे आमदार व्हरप आनी लोकांक पटोवन दिवप की हे जी कामां जावंक ना तुमची ही कामां हे आमदार करतले. आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. आतां सुधीर कांदोलकराची रिस्पॉन्सिबिलिटी मायकल लोबो घेता. कितें म्हणून घेता की म्हापशान सुदारप जातलें. म्हापशान हे वयल्यो वायरी ज्यो आहा 11 kVA आनी LT आनी HT लायनी अंडरग्रावंड जातली. प्रोजेक्ट स्टार्ट जाला न्ही तो कांय स्टार्ट जावंक ना. ते फावंडेशन स्टोन कितके घातलेले आहा आतां ते आमी पळयता. फावंडेशन स्टोन तुमी वचोन वयर पळया हावजींग बोर्डान थिंगासोर गार्बेजीचो फावंडेशन स्टोन घातलेले 20 वर्सां पयलीं ते आयज बसून जावंक ना. थिंगा पयशे खाल्ले. थिंगा फावंडेशन स्टोनूय घातले कामूय कितें थोडे केलेशे आनी 2-3 कोटी अशें खावप ते ही पद्दत जाल्ली आहा. जो कोण काम करिना आनी कोण कोणाच्या फाटल्यान ना तो सुशेगाद आपले टेंडर करता पयशे माल अंदर करता. आमकां काम केल्ले आमदार जाय. आमी म्हापशेकारांक गॅरंटी दिवपाक येयल्ले आहा की सुधीर कांदोलकराक तुमी हाडा. तुमकां म्हापशान असो वयता थिंगा जो ढीग पडला कचऱ्याचो तो दिसचो ना. तुमकां अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी मेवतली. तुमकां पोर्टेबल ड्रिंकींग वॉटर जे आमी म्हणटा ते तुमकां गॅरंटीड मेवतलें. पायपलायन जी न्यू घालपाक जाय म्हापशा ती आमी घालून दितले. आदली काडटले घालतना जी ओल्ड पायपलायन आहा ती आमी काडटले. जे सेवरेज सिस्टम जी पायपलायन घातल्या ती आमी सुरवात करतले. तार रिवराची इतली वर्सां जाली लोक उलयता आनी प्रत्येक जेन्ना गणपती बुडोवपाचो टायम येता तेन्ना आमदार वयता आनी कितें अशें शेवाळे घेवन आपूण शेवाळ्याचेर वयर रावता म्हणजे आपणे साफ केल्ले भशेन की अशें ते लिप सर्वीस आनी टेम्पररी सर्वीस हिंगा म्हापशान चालू आहा. हे डेव्हलपमेंट एका डेव्हलपमेंट म्हणना. लोक चलता आसतना कोण तरी गाडी हाडून फाटल्यान मारता कित्याक फुटपाथी ना. जे एक्झिस्टींग गटर आहा ताका स्लॅबी ना स्लॅबी मोडून भितर पडलेले आहा. हे सगळे प्रश्न जे आहा हे सुटावो करतले जाल्यार नेवो कॅन्डिडेट आमी दिता आनी लोकांनी तेजो बटन दामून हातीचो बटन दामून ताका निवडून हाडपाक जाय. गॅरंटी आमची की काम म्हापशान जातलें. थँक्यू सर तुम्ही आमकां टायम दिल्या बद्दल. तुम्ही आता पहिले आसतले की आमचे वांगडा आशिल्ले मायकल लोबो ज्यांच्यानी आयज पासून बार्देसान आपलो प्रचाराक सुरवात केलेला म्हापशा सुधीर कांदोलकर कॅन्डिडेटा खातीर काँग्रेस कॅन्डिडेटा खातीर आनी तांच्यांनी सांगलां की तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली जी फाटी फुडें जेन्ना म्हापसा कॅन्डिडेट जिखून आयल्या उपरांत जी कामां जी जे प्रॉमीस करता ती करून घेवपाची. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश कडे आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार पहारी.